मार्कू लोक मोडण्याविशीं शिकवण. चॅप्टर 10. थंय थावन वचून जेजू जुदेयान जॉर्डनाचे पेले तोडी आयलो आनी नव्यान लोकांच्यो उरपोंजी ताचे भोंवती एकठवल्यो. आनी आपले संवये परमणे तो तांकां दुसरी शिकोवंक लागलो. कांय फारिजेवांनी लागीं सरून ताका कोसाक लावूंक ताचे कडेन अशें विचारलें, गोवान आपले बायलेक सोडून दिवं येता? ताणें तांकां परतून विचारलें, मोइजेसान तुमकां कसलो हुकूम घाल्ला? तांणी सांगलें, लोक मोडण्याचें पत्र बरोवन दिवन तिका सोडून दिवंक मोइजेसान रजा दिल्या. तेन्ना जेजून तांकां असो जबाब दिलो, तुमी आपल्याच वाड्याचे देखून तुमकां ही आज्ञा ताणें बरोवन दिली. पूण रचण्याच्या ओरंबाक थावन देवान तांकां दादलो आनी बायल केली. ह्या पासत मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडटलो आनी आपले पोतिनीक एकठवतलो आनी तीं दोगांय एक जातलीं. देखून तीं ह्या फुडें दोगांनूय पूण एकूच. म्हणटच देवान एकठांय केलां तें मनशान दोशी करूं न्हय. घरांत नव्यान भितर सरतच शिसांनी हे विशीं दुसरी ताका विचार केलो आनी ताणें तांकां सांगलें, आपले बायलेक सोडून दिवन दुसरे कडेन लग्न जायत तो पयले बायलेचेर आड परतवार करता. आनी एक बायल आपल्या पोतीक सोडून दुसऱ्या कडेन लग्न जायत जाल्यार ती परतवार करता. सुपुल्ल्या भुरग्यांक जेजू आशिर्वाद दिता. ताणें धाकटुल्या भुरग्यांक हात लावचे खातीर लोक तांकां ताचे सोंशें हाडटालो. शिसांनी तांकां बोबाट केली. हें पळोवन जेजू तिडकेलो आनी ताणें तांकां म्हणलें, सुपुल्ल्या भुरग्यांक म्हजें सोंशें येवंक दियात. तांकां आडाय नाकात, कित्याक सर्गीचें राज तसल्यांचेंच. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, ल्हान भुरग्यां परी देवाचें राज मानून घेनात तीं तातूंत भितर सरचीं नात. उपरांत ताणें तांकां वेंगेंत घेवन आनी तांचेर आपले हात दवरून तांकां आशिर्वाद दिलो. गिरेस्तकायेक लागून गिरेस्त तरणाटो सासणीक जिविताची वाट सोडून दिता. तो वाटेक लागच्या वेळार एक मनीस धांवन आयलो. ताचे मुखार दिंबी मोडून ताणें जेजू कडेन विचारलें, बऱ्या गुरुजी, सासणीक जिवीत म्हजें दायज करून घेवचे खातीर हांवें कितें करूंक जाय? जेजून ताका म्हणलें, म्हाका बरो कित्याक म्हणटाय? एकल्याच देवाक काडून कोणूच बरो न्हय. तूं आज्ञा जाणाय, जिवेशी मारूं न्हय, परतवार करूं न्हय, चोरूं न्हय, लोटीक गोवाय दिवं न्हय, पेल्याक फसोवं न्हय, तुज्या बापायक आनी आवयक मान दी. त्या मनशान ताका असो जबाब दिलो, गुरुजी, म्हज्या भुरग्यापणार थावन हें सगळें हांव पाळून आयलां. तेन्ना चितान ताचेर नदर घालून जेजूक ताची अपुरबाय दिसली आनी ताणें म्हणलें, एक तुका उणें, वच तुजे कडेन आसा तितलेंय वीक आनी गरिबांक दी आनी तुका स्वर्गांत ठेव मेळटलो. मागीर ये आनी म्हजो पाटलाव कर. पूण हीं उतरां आयकून ताच्या तोंडार काळोख पडलो आनी खोंती बोरीत जावन तो कडसरलो, कित्याक ताचे लागीं खूब गिरेस्तकाय आसली. गिरेस्तकाय देवाच्या राज्याक व्हडली आडखोल. जेजून आपणा भोंवतणी नदर मारून आपल्या शिसांक म्हणलें, गिरेस्तकाय आसलोल्यांक देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक कितलें कठीण. हीं उतरां आयकून शीस थोटाकले, पूण जेजून नव्यान उलोवन म्हणलें, म्हज्या भुरग्यांनो, देवाच्या राज्यांत भितर सरून कितलेंय म्हूण कठीण. एक गिरेस्त मनशाक देवाच्या राज्यांत भितर सरचे परस एक उंटाक सुयेच्या बिड्यांतल्यान वचूंक ओदीक सोंपें. ते ओदीक थोटाकले आनी एकामेकाक म्हणूंक लागले, तशें जाल्यार कोणाक म्हूण तारण मेळत? जेजून तांचेर दोळे लावून तांकां सांगलें, मनशां कडेन तें घडना, पूण देवा कडेन तशें न्हय, कित्याक देवा लागीं सगळें घडटा. जेजू पासत सगळें जाणटोल्यांक इनाम. पेद्रून तोंड घालून अशें ताका म्हणलें, पळय, आमी सगळें जाणलां आनी तुजो पाटलाव केला. जेजून जबाब दिलो, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, कोणूय म्हजे पासत आनी शुभ वर्तमाना पासत घर दार वो भाव वो भयणी
वो आवय वो बापूय वो भुरगीं बाळां वो शेतां भाटां सांडीत जाल्यार तीं आतां ह्याच काळांत एका शेंबोर घेतोलीं. घरां दारां भाव भयणी आवयो भुरगीं बाळां आनी शेतां भाटां पूण धुमाळोय भोगतलीं आनी येता त्या काळांत सासणीक जिवीत सोडटलीं. पयलीं आसात तीं सोबार जाणां निमाणीं जातलीं आनी निमाणीं आसात तीं पयलीं जातलीं. आपल्या मोन्ना आनी जिवंतपणा विशीं जेजूचें तिसरें बाकीत. ते जेरुजाल्याक चडून वेताले. जेजू शिसां फुडें चलतालो. शीस घाबरलोले आनी फाटल्यान वेतालीं तीं भियेलीं. 12 जाणांक नव्यान लागीं घेवन आपणाक घडचें आसलें ते विशीं अशें तो तांकां सांगूंक लागलो. पळयात, आमी जेरुजाल्याक चडून वेतांव आनी मनशाचो पूत मुखेल याजकांक आनी धर्मशास्त्र्यांक पराधीन जावचो आसा. ते ताचेर मोन्नाचें फर्मण मारतले आनी ताका विदेशियांचे आधीन कोत्तले. आनी ते ताच्यो केण्ण्यो कोत्तले, ताचेर थिंपी उडयतले, ताका जेरबण दितले आनी जिवेशी मारतले. आनी 3 दिसां उपरांत देव ताका पुनर्जिवंत कोत्तलो. व्हडवीक सोदतात, सेवक जायात. व्हडवीक सोडात, सेवक जायात. जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुआंव तांचे सोंशे आयले आनी तांणी ताका म्हणलें, गुरुजी, तुवें आमकां एक उपकार केल्लो आमकां जाय. ताणें तांकां म्हणलें, हांवें तुमचे खातीर कितें केल्लें तुमकां जाय? ताणीं म्हणलें, तुज्या मोहिमेंत एकल्याक तुज्या उजव्या हाताक आनी दुसऱ्याक तुज्या दाव्या हाताक आमकां बसूंक दी. जेजून तांकां म्हणलें, तुमी कितें मागतात तें तुमीच नकळत. हांवें पिवचें आसा त्या पात्रांतलें तुमच्यान पिवंक जायत? वो हांवें घेवचें आसा तें स्नान तुमच्यान घेवंक जायत? तांणी ताका जबाब दिलो, आमच्यान जाता. जेजून तांकां सांगलें, हांवें पिवचें आसा त्या पात्रांतलें तुमी पियेतल्यात आनी हांवें घेवचें आसा तें स्नान तुमी घेतल्यात खरें. पूण म्हजे उजव्या वा दाव्या हातांत बसूंक दिवंक म्हज्या हातांत ना. तें देवान निर्मूळ दवरलां तांकां. बाकीचे 10 जाण हें आयकून जाकोबाचेर आनी जुआंवाचेर चिडले. देखून तांकां आपणा सोंशें आपोवन जेजून म्हणलें. विदेशियां मोदें तांचे अधिकारी म्हणलोले आपली पदवी तांचेर जबरदस्तेन चलयतात म्हूण आनी तशेंच तांचे वडील आपले सट्टेचो भार तांचेर घालतात म्हूण तुमी जाणत. तुमचे मोदें तशें जावचें न्हय. तुमचे भितर कोण व्हड जावंक सोदीत तो तुमचो सेवक जावचो आनी तुमचे मोदें पयलो जावंक सोदीत तो सगल्यांचो गुलाम जावचो. कित्याक मनशाचो पूत आपुणूय हेरांक आपले चाकरेक लावंक येवंक ना, बगोर हेरांची चाकरी करूंक आनी आपलो जीव सोमेस्तांचेर सोडोवने पासत दिवंक आयला. बार्तिमेव नांवांच्या कुड्ड्याक जेजू बरो कोत्ता. ते जेरिक्याक पावले आनी जेजू आपल्या शिसांक घेवन आनी लोकांच्या व्हड जोम्या बरोबर जेरिक्याक थावन भायर सोदतालो तेन्ना बार्तिमेव म्हणगे तिमेवाचो पूत म्हणलोलो एक कुड्डो रस्त्याचे देगेर भिकेक बसून आसलो. नाजारेतकार जेजू तेवशिल्यान वेता म्हूण आयकोतच तो अशी बोब मारूंक लागलो. जेजू, दाविदाच्या पुता, म्हजी काकूट कर. सोबार जाणांनी ताका बोबाट केली आनी ओगो राव म्हूण सांगलें. पूण तो अदीक व्हडल्यान बोब मारीत रावलो. दाविदाच्या पुता, म्हजी काकूट कर. जेजू थांबलो. ताणें तांकां म्हणलें, ताका हांगा आपयात. तांणी त्या कुड्ड्याक आपयलो आनी ताका सांगलें, धीर धर, उठ, तो तुका आपयता. आपलो जुबो सांडून आनी उडून तो जेजू सोंशें आयलो. तेन्ना जेजून म्हणलें, हांवें तुका कितें केल्लें जाय? कुड्ड्यान ताका असो जबाब दिलो, राबोनी म्हणगे गुरुजी, म्हाका नव्यान नदर येशी कर. जेजून ताका म्हणलें, वच, तुज्या बावाटान तुका बरो केला. आनी रोखडीच ताका नदर आयली आनी जेजू वेतालो ते वाटेन तो ताचे फाटल्यान गेलो. देवाचें उतर हें.